दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आनी मोगाचो नमस्कार. परत एक फावटी संडे स्पेशल ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार आमी आशेता. मोगाच्यान ह्या अपुर्बायेच्या माहेत बरीत कार्यक्रमांत आज आमी सादर करचो विशय जावन आसा भुरगीं बायबल आनी आत्मीक शिकप ह्या दोतोर. भुरगीं बायबल आनी आत्मीक शिकप ह्या वर्त्या विशयाचेर आज आमी एक विशेष संवाद हांगासर चलोवन आसा आनी हरशेच्या वरी आमच्या ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांत आमच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतो प्रतापानंद नाईक हांगासर आतां हाजीर आसात. आयच्या संडे स्पेशल कार्यक्रमांत तांची जाणवाय आनी तांचें गिन्यान आनी तांची माहेत आमचे संगी वांटून घेवंक देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नामी पयल्यान पयलें तांकां आमी ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार मागया. फादर, भोव अपुर्बायेच्या वर्त्या कार्यक्रमाक तुमी आमच्या सांगात आसचे आमकां व्हरतो संतोश आनी आमचे बागच म्हणयेंत देखून सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नामी सर्व विक्षकाच्या नावे दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नावे तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं आनी म्हजे नमस्कार तुमकां. फादर, आज आमी सोलोनूरच्या भासाभास कार्यक्रमांत माताळूच येदोळच आमी सांगला दोतोर्न ह्या क्रिस्ती शिकप बायबल आनी भुरगीं ह्या विशयांत आमी विश्लेशण चलोवच्या ह्या वेळी दोतोर्न ह्या क्रिस्ती शिकप म्हळ्यार कितें आनी ह्या क्रिस्ती शिकप आमच्या भुरग्यांक गरजेचें गी ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? म्हजे अभिप्राय म्हणजे प्रास पयलो आमी विशय समजून घेवया. क्रिस्तांव घराण्यांत आतां आमकां हांगा लागता फक्त क्रिस्तांव मात्र न्ही, कथोलीक घराण्यांत जल्मल्ल्या भुरग्यांक आमी ह्या कथोलीक धर्माची शिकवण दिवची गरजेची मात न्ही, तो आमचो कायदो. कित्याक आमी हेर शिकप भुरग्यांक दिता. आमी भुरग्यांक विचारता वय तुका इस्काला धाडचें नाका, आमी कांय विचारना. ल्हान भुरगीं ती तांचे खातीर कोण निर्णय घेता? आवय बापाय हय मू आनी धाडटात. हे सकट आवय बापाय करतात. आतांच्या काळार कोणी खंयचीय आवय बापाय आपल्या भुरग्याक शिकप दिनासतना घरांत दवरिनात. भोव बरी गजाल. तर मनशाचें जिवीत म्हणल्यार फकत संवसारी जिवीत न्हय, ताका एक आत्मीक शिकप मेळूंक आसा. आत्मीक शिकप म्हळ्यार धर्माची शिकवण गरजेचीच. कित्याक धर्म नासतना एक मनीस वाडता तर जाल्यार ताच्या जिवितांत कितें तरी उणें आसा, उणें आसतलेंच. आनी त्या धर्माची शिकवण धार्मीक शिकवण म्हणटा ताका आमी दोतोर म्हणटा. ती तितलेच गरजेची. कित्याक तांतल्यान ताका आत्मीक खाण मेळटा. आनी हे ल्हानपणांतल्यान ताची सुरवात जावंक जाय. ल्हानपणांतल्यानच भुरग्यांक तें इलें इलें मेळून मेळून ताका तितली ताची दैवीक जाणवाय भुरग्यांक मेळटा. आतां आमी भुरग्यांक मागणें करूंक शिकयना वय, भुरग्यांक आमी इगर्जेक व्हरिना वय. आमी म्हणटा वय जाय जाल्यार वचून दिता. ना, ती व्हड जाताच मागीर निर्णय तांचो. पूण ल्हान आसतना ही जबाबदारी आवय बापायची आनी तांणी ती पाळूंक जाय. नाजाल्यार त्या आमकां ती चुकतात. ती चुकतात. हांगा भुरग्यांक बरें लागता बरें लागना हे सवाल न्हय. भुरग्यां खातीर तुमी निर्णय घेवचो पडटा. भुरग्यां कडेन बरो संवादय करचो पडटा. भुरग्यांक बरें समजोवन सांगल्यार तें कित्याक गरजेचें आनी कशें. खरें म्हळ्यार धार्मीक शिकवण पयली ताची सुरवात जावंक जाय घरांनी. घरांत ताची सुरवात जावंक जाय. इगर्जेत जाता पूण घरांत. म्हणून आवय बापायन फुडाकार घेवंक जाय. आतां भुरगीं आतां आवय बापाय घरांत शिकयतना तांकां तितली व्हडली जाणवाय आसची ना सगळ्यांक. आपले जाणवाये प्रमाणे ती तांणी भुरग्यांक सांगूंक आसा गजाली. आतां देवाची वळख आमकां दिली कोणें? आमच्या आवयन न्हू, आमच्या बापायन न्हू. कडीचो ल्हान भुरग्यांक कित्याक आमी मागणें करतना तांकांय बसयले लागीं ती मागीर थोडी ती जॅम काडटात. पूण पळयल्यार आदी आमच्या घरांनी, आतां म्हज्या घरांत हांव पळयतां,
ल्हान भुरग्यांक पयले आसले मागणे, ल्हान भुरग्यांक पयले आनी तांकां मागीर मागणे जेवंक दिलें न्हिदयलें. मागीर आमी ते कितें व्हडा आसात पळय आमकां मागीर ल्हान भुरग्यांक, ल्हान म्हणजे उलोवंक सुरू केलें, पयल्या क्लासींत आसात दुसऱ्या क्लासींत आसात, तांकां पयलें मागणें आमची आवय शिकयताली, मागणें करूंक लायताली, तळकशी मागणें. मागीर तांकां जेवण जेवन भुरगीं न्हिदलीं. मागीर आमी आतां चवथे पंचवी सवे क्लासींत आसा पळय आमकां आवय सांगता अशें. ही जबाबदारी पयली येता आवय बापायची. हातूंत गरजेचें म्हणलें सवालच ना, हें गरजेचेंच. हें तर ना जाल्यार भुरग्याक बुन्याद पडना, धार्मीक जिविताची बुन्याद पडना. सो तुमी आतां सांगलें ह्या हाचे कितले गरजेचे म्हणल्या विशयाचेर तुमी एक प्रस्तावन दिलें आनी ह्या विशयांत आमी मुखार विश्लेशण करया. कित्याक म्हळ्यार सबार विशय ह्या तुमी सांगल्या प्रस्तावनाक सबार विशयाचेर आमी संवाद चलोवचो गरज आसा. फादर, आतां हांवें सांगचें आत्मीक शिकप आनी बायबल एका नाण्याची दोन मुखां. कित्याक आमचो भावार्थ बायबलाच्या सताचेर वंदवन आसा आनी बायबल भुरग्यांच्या जिवितांत प्रमुख स्थान घेता म्हूण हांव सांगता, तुमी सांगतात. ह्या खंयच्या प्रमाणार बायबलाचें स्थान भुरग्यांच्या जिवितांत आमी पळोवंक साध्य आसा? पळया, बायबल आमकां कितें दिता? आमचो सोडवणेचो इतिहास. पोरण्या करारांत जेजू जल्मच्या पयलीं कितें घडलें तें आमकां पोरण्या करारांत मेळटा. आनी जेजू येतस मागीर कितें सगळें घडलें जेजूची शिकवण ती आमकां नव्या करारांत मेळटा. आतां ही माहिती हांव म्हणटां, बरें सुद्दां हांव ही माहिती म्हणटां, भुरग्याक समजता ते भाशेन दिवंक आसा, ताका दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आमच्या जिविताचें केंद्र तें, तांतल्यान सगळें आमकां मेळटा. पूण ताचो बायबल फकत व्हडांक आनी भुरग्यांक बेश्टी दोतोवन हे आदलें चिंतप. आमच्या भुरगेपणांत दोतोवन कशी आसली? सवालां ताका जापी. वय बायबला विशीं कोणें आमकां कांय सांगलेंच ना. आतां तें चिंतप बदल्लां. धार्मीक शिकवण आनी बायबलाची वळख दोनी सांगाता वचूंक जाय. धार्मीक शिकवण वेगळी आनी बायबलाची शिकवण वेगळी अशें ना, ते दोनांकय संबंद आसा. आतां धार्मीक शिकवण दितना आमी पळय इगर्जेचे उपदेश भुरग्यांक सांगता. इगर्जेचे उपदेश बायबलांत बरयल्ले आसात वय? ना. पूण आमी ते शिकोवचे पडटा. 7 साक्रामेंत आमी म्हणटा तशेंच साक्रामेंत बायबलांत दिलात वय? ना. साक्रामेंताची सुरवात खंय तरी आमकां जेजूच्या जिवितांत मेळटा, पूण इगर्जेन ते अशे 7 साक्रामेंत म्हूण केले. आतां आमी मागीर आसा आमी सतमंत आमी म्हणटा. सतमंत तें आसा तशें बायबलांत त्या ऑर्डरार आसा वय? ना. दुसऱ्या कडेन आसा, पूण त्या बायबलाच्या आदारून सतमंतार बरयलां न्हू. मागीर ताचे विशीं म्हायती दिवंक जाय. म्हणजे धार्मीक शिकवण आनी बायबल हांकां संबंद आसा. वेगळेपण आसा पूण संबंद आसा. देखून दोनी सांगाता आमी भुरग्यांक ते दिवंक जाय. आतां बायबलाचें आसा पळया तें भुरग्यांक शिकोवंक आकर्शीत तरान करूं येता आनी भुरग्यांक तें बरें लागता. ही धार्मीक शिकवण आसा पळया ही तिकेशें हांव म्हणटा सुखी. 7 साक्रामेंत खंयचे? बावतिज्म, क्रिज्म, मागीर कुमगार अशें भुरग्यांक जाता. ते इल्लेशें ड्राय जावं येता भुरग्यांक, म्हळ्यार सुकें कशें. पूण बायबलाची शिकवण ते काणयो आसात. त्या काणयांतल्यान आमी भुरग्यांक सांगलें तर तांकां तें आयकूंक बरें येता. चित्रां दाखयलीं, भुरग्यां कडल्यान चित्रां काडूंक लायलीं. हातूंत आमच्या कथोलिका प्रास प्रोटेस्टंट आसात पळया तांणी दोतोर शिकोवची. आमी ताका दोतोर म्हणटा आनी संडे क्लास इतली आकर्शीक. आनी ते कशें शिकयतात म्हणून एका देसीजचो पाद्री पुना देसीजचो अहमदनगर देसीज महाराष्ट्राची हांव थंय वचून रावलो ताजें सांगता. आनी ताणें तें ट्रेनींग कोडेकेरार केल्लें. फादर डायस ताचें पयलें नांव आतां हांव विसरलो. ताणें म्हाका ती तांची पद्दत सकट दाखयली,
शिकयली आनी पुस्तकां दिलीं आनी ताच्या इस्कॉलांत मराठी भाशेन भुरग्यांक बायबलांतले शिकोवण दितात आनी भुरग्यां कडल्यान मागीर एक्टिविटी आसात ती बऱ्या समारेकाराची ओपार आसा पळय ते शिकोवप्यान इतल्या बऱ्या तरान भुरग्यांक शिकयली आनी भुरग्यांक म्हणलें ही आतां तुमी एक्टींग करून दाखोवंक जाय डायलॉग कांय ना तांणीच भुरग्यांनी ऑन द स्पॉट हांवें म्हणलें इतल्या आकर्शक तरान शिकोवंक जाता. पयल्या क्लासींत गेलो म्हणजे दुसरे क्लास 7वी क्लास पर्यंत इस्कॉलांत पयल्या क्लासीन भुरग्याक देवा विशीं व्हडलें कांय तें सांगूं ना सांगलें थोड्यो गजाली सांगल्यो देव आमचो रचणार तो दोळ्यांक आमकां दिसना पूण ताणें आमकां रचल्यात तो आमचो मोग करता तो आमकां सांबाळटा राखता आनी तांणी म्हणलें भुरग्याक तुमी आतां एक चित्र काडा. हांवें पळयलें एका भुरग्यान चित्र काडलें बरें सुर्याचें चित्र काडलें ताका हळदो रंग दिला फर्स्ट स्टँडर्ड. पळय आतां भुरग्याचें कॉन्सेप्ट पळय भुरग्याक देवाक ताणें पळोवंक ना ताचें कॉन्सेप्ट देव उजवाड दिता प्रभावी. मागीर हळू आमी भुरग्याक सांगचें पडटा सूर्य म्हणजे देव न्हय ती गजाल मेळिल्ली पूण त्या पावंड्यार त्या भुरग्याचें चिंतप ताचे समजणे प्रमाणे आसा. मागीर तें वाडावळ आसा न्ही मागीर तें वाडावळ जाता पूण भुरग्याक पळय आतां देव म्हणटा ताचें एक चित्र काड चित्रांतल्यान एकट्यान चित्र काडलें फुलाचें देवाचें चित्र भुरग्याक देव म्हणल्यार फुलां बरी दिसता. मोग बरी गजाल हांव म्हणटा खंय तरी ताका भुरग्याची एक काल्पनीक सकत आसा पळय ती वापरूंक आमी सोडूंक जाय. सगळे आमच्या वडाच्या फास्केन म्हणटा हातूं बसूंक जाय हे आमचें सेट ना तशें जायना. ल्हान आसतना तांचे समजण्या प्रमाणे पवित्र पुस्तकाची वळख आमी तांकां दिवंक जाय. तरणाट्यांक आनीक वेगळे तरान आनी व्हड जातच खोलायेन मागीर ताचो अभ्यास जावंक जाय. म्हणटा धार्मीक शिकवण फकत भुरग्यांक न्हय हांव म्हणटा आमकां सगळ्यांक ताची गरज आसा सगळ्यांक आमकां गरज आसा. पूण आमचें दुर्दैव अशें कथोलिकांचें पयले कुंभाराची एक दोतोर ती ना जाल्यार मागीर दोतोर कुंभार मेळना म्हणून थंय गेले. मागीर कश्टांनी एक क्रिस्माची एक दोतोर तातूंय मागीर मुखार ना जाल्यार एक मोती भितर गाळी घालची आसात हें आनी कित्याक दवरना म्हजो पूत व्हड जाला दूं व्हड जाला तांकां समजना क्रिस्माची एक दोतोर एक फावटी ती जातच मागीर आमकां धार्मीक शिकवण म्हणा बायबलाचें कांय ना. मागीर कांय जाणा वेळार ते पुरत्यांनी येयले एक 2 दिसांचे कितें जालें तें तुमी प्रोटेस्टंटाचें पळय हांव प्रोटेस्टंटाचें उलयतां हे न्यू लायफ अशें न्ही ताचे गरजांनी वचा तुमी तांकां सगळ्यां आसा भुरग्यांक वेगळें वडाक वेगळें बायबलाचेर तांकां शिकप आसा. आनी एकल्या कडेन एक बायबल आसा एकल्याक एक बायबल आसा. प्रोटेस्टंट घराक एक बायबल न्हय तुजो बायबल तुजो ह्या विशयांत म्हाका तुमचे लागीं मुखार आसा उलोवंक. म्हणटच तांणी कितलें म्हत्व दिलां देवाच्या उतराक. आतां तांकां धार्मीक शिकवण म्हणजे बायबल आमकां धार्मीक शिकवण म्हळ्यार ताचे 2 वाटे एक धार्मीक शिकवण आनी एक बायबल आदारीत पवित्र हे दोनी. पूण आमी हे करूना आमी मिसाक वयचे तें कितलें मोठवें जाता पळय तितलें आमकां बरें. आमकां सकट आतां मोठवें जाय सकट म्हण नेसणें मोठवें जावंक लागलां मीस तरी मोठवें जावंक जाय मागणेंय मोठवें जावंक जाय. एक गजालीन मात आमी मोठवेंपण सांबाळना मोबायल खंय रात आनी दीस जाल्यार आमकां मोबायल कितलो वापरला रे उपगडना बेजार आयना खत ना उरलें सकट सोडना आमी मोबायलच वापरूंक थंय पळय इतल्या हांव म्हणटा आमी काळो घान आसा काळो घान. पूण परत्यान हांव सांगूंक सोदतां धार्मीक शिकवण आनी बायबलाची शिकवण भुरग्यां पुरती ती सीमीत दवरची न्हय. हर एका पावंड्याचेर आमकां ती जाय
आनी आमी हें जिवीत सोंपतासर आमकां जाय आनी आमकांय पाजरेंकी जाय कित्याक आमी शिकूंक जाय. बायबला विशीं आतां आमी कितलें शिकूंक आसा, सकळ विशीं आमकां कळीत नात. आमच्या ट्रेनिंगान थोडें आमकां दिलें, पूण मागीर आमी तातूंत आनी कितलें शिकूंक जाय. हांवें सांगलां हाचे आदीं, बायबल म्हणल्यार वजराची खण. आतां ही वजरां संवसारी वजरांची खबर हांव काडिना, ही हांव म्हणटा दैवीक वजरां, दैवीक जाणवाय, ती आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा, बायबलांत मेळटा. देखून आमकां हर एकल्याक आमकां बायबलाची शिकवण गरज आसा. वय फादर, आतां आमी बायबल आनी आमचे आत्मीक शिकप ह्या विशयान दोनांचेर आमी पॅरल जावन आमचे आतां संवाद हांगासर आमचो संवाद चलोवन आसा. बरें. हांवें आतां वेचे धार्मीक शिकवण आत्मीक शिकवण आमची दतोर म्हूण आमी सांगता. वय. ह्या दतोरेच्या विशयांत प्रत्युत परिगत्यंत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वडिलांचे एक धोरण खंयच्या रितीर आसा गी म्हूण सांगल्यार सामान्य जावन दतोर शिकून कितें जावंक आसा म्हूण सांगलें एक धोरण आसा. तेंच दुसऱ्याच्या कोचिंगाक जाल्यार दुसऱ्याच्या एका शिकपा खातीर संबंद कशे जावचे आसा, शिकपा संबंदीत ट्रेनिंग जावं दे, एक्टिविटीज जावं दे, ताका प्रॉमिनन्स चड दितात, ताका म्हत्व चड दितात, पूण दतरणीक म्हत्व उणें दितात. ह्या चिंतपा विशयांत तुमी कितें म्हणून सांगतात फादर? पळया, म्हज्या एका दुसऱ्या भागांत हांवें मनशाच्या जिविताचे 4 भाग केल्ले: कूड, काळीज, मत आनी आत्मो. आनी ह्या चारांनी आमचो एक समतोल बॅलन्स राखूंक जाय हाचे विशीं हांवें सांगलां. मनीस म्हणल्यार फकत कुडी न्हय, काळीजी न्हय, मती न्हय, आत्मो न्हय, ह्या चारांचो संगम जाता, एकामेका संबंद आसा. आतां संवसारी शिकप आसा, थंय आमचे आवय बापाय दितात आनी भुरगीं शिकतात, ती बरी गजाल. पूण तांतल्यान तूं परिपूर्ण जायनाय, तुजें व्यक्तित्व पूर्ण जायना. तुजें व्यक्तित्व पूर्ण जावंक जाय जाल्यार तुजी आत्म्याकी खाण जायचे न्ही. खंडीत आत्म्याकी खाण जायचे. आत्म्याचें खाण, आत्मीक खाण तेंय तुवें जोडूंक जाय, तें तुका दिवंक जाय. धार्मीक शिकवण आत्मीक खाण, बायबल वाचचें, नियाळचें, शिकचें, आत्मीक खाण. हे हांतल्यान कितें फायदो ना. सक्कड आमी खंयचो फायदो म्हणटा, पयशांचो गे. पयशांचो फायदो एका नदरेन फायदो, पयशे सगळ्यांक जाय, पूण पयशेच सर्वस्व न्हय. आत्मीक जिवीत तुजें कितलें वाडटा तितलो तूं एक बरो मनीस जाताय. तुजे थंय बरे गूण येतात आनी हे सकट खंय जावन येतात? पवित्र पुस्तक आनी धार्मीक शिकवण, त्यो झरी, ह्यो झरी, ह्या झरींतल्यान तुका तें मेळटा. तर हें ना, ह्यो झरीच ना. तश्यो बांयत झरी ना जाल्यार तुजी बांय कितलीय बरी करून तूं बांद, झरी ना जाल्यार उदक ना. इल्लें पावसाचें उदक आसात पण जरच ना बांयक, तें काबार, मागीर त्या बांयत उदक ना. पूण सारकी बांय बांदतना कितें करता? झर पळयता पयलें, तें उदक दाखोवपी मनीस आसात वय मग तुमी जाणात, थंय बांय काडटा. हें सगळें आमी जाणा. पूण ह्या आमच्या आत्मीक गजाली कडेन येताना आमी दोळे धांपून बसता, ताची गरज ना. तें शिकून कितें फायदो? फायदो तुजें व्यक्तित्वच वाडना. तुजें व्यक्तित्व वाडोवंक जाय. हे 4 आसा म्हणलें पळय, कूड, काळीज, मत, आत्मो, हाचो समतोल राखूंक आमकां धार्मीक शिकवण आनी बायबलाची शिकवण गरजेची. ती तेजी जर त्यो झरी, बुन्याद म्हणटा, ताचेर आमी बातून हाडूंक जाय. आयच्या परिगत्यंत आमी सांगचें, आत्मीक शिकप म्हणटना तांचो आयताराची एक दोतोर ना, तितलें सोडल्यार ताचे उपरांतले त्या परिधी भायर दुसरें खंयचें आसा म्हणून म्हाका बगना. पूण आयताराची दोतोर आमी सांगचें जाल्यार एका वर्सांत 50 हप्ते येतात आनी 50 आयतार येतात आनी 50 आयतारांत 26 या 26 आयताराक थंयसर दोतोर नासचें ना. कित्याक म्हळ्यार विविध रितीची फेस्तां आसूंक पुरो या दुसरे अवकाश, दुसरे संदर्भ आसल्यान दोतोर तितले आसचे ना. पूण एक 30 दोतोरनीचे क्लासीस जाल्यार मेळचे थंयसर एक 15 वरांचे दोतोर. एका म्हयन्याच्या, एका वर्साच्या अवधेंत एका भुरग्याच्या आत्मीक शिकपाक, आत्मीक वाडावळेक 15 वरांची दोतोर पावता गे बाबा. पळया,
आतां आमी वरां पळोवंक जाय तांच्या प्राया प्रमाणे. ल्हान भुरग्यांचे पळया, इस्कॉलान जाल्यार तांकां ते पिरियड ल्हान आसता. कित्याक भुरग्यांची मतच एका विशयाचेर केंद्रीत जावंक कठीण आसता. थोडो वेळ तांकां आसता. तेंचो व्हडांक पळया चड वेळ बसून आयकूंक जाता, काम करूंक जाता. भुरग्यांक तशें. आतां भुरग्याक एक थोडो वेळ आमी दिले बरें, एक थोड्या वेळान आमी शिकयलें. तेंय तूं कशें शिकयता ताचेर आसा. हांवें तुमकां सांगलें न्ही, प्रोटेस्टंटाची पद्दत आसा पळया, भुरग्यांक तातूंत इनवॉल्व करचें. म्हळ्यार भुरगीं तातूंत मेते जातात. मागीर तांकां कितलो वेळ केलें, तें अर्दें वर केलें की तुमी 1 वर केलें ना. कित्याक भुरगीं तें करतात. आपल्या हातान वा आपलें चिंतप वापरून तीं करतात. तशें केलें तर जाल्यार भुरगीं येतलींच आमचे कडेन. मागीर तांकां वेळा काळाचें बंधन उरना. तरी भुरग्यांक इल्लो उणो वेळ हांव म्हणटा. कित्याक तांचे एका विशयाचेर चीत दिवच्यो ताकत उणें आसता. तरणाट्यांक तरी आमी चड दिवंकूच जाय आनी व्हडांक ताचे परस चड आमी दिवंक जाय. आतां आमचें कितें जालां, व्हडांक कांय ना, चडांत चड क्रिस्मस टावर काय म्हणलें, मागीर काय आसा आमकां दोतोरय ना, बायबलाची शिकवणी ना. पूण आमी फकत आयतारा परतें सिमीत. आतां आमच्या आयतारा परतें कितें जालां पळया, कथोलिकांच्या परतें हांव म्हणटा मीस धांवली. हांव मीस पेटोवचें म्हणलें चिंतप ना. हांवें मीस आयकलें. मीस आयकुचें आसना, मीस पेटोवचें आसता. हांव मिसा केली, पुरोगी पावलें, पावना. आनी एक थंय आयल्या मिसाक व्हडांकी एक शिकवण आसूंक जाय. ती पळया त्या शर्मावांनी जायना. शर्मावान कितें जाता, एकलो उलयता, पूण अशें आतां ना, एक संवाद जावं येता. सवालां आसात, सवालां विचारतात, ताका तुवें जापी दिवंक जाय, जापो दिवंक जाय. म्हण तांचे दुबाव आसात, तांकां ते शिकतात. आतां अशें दोतोर म्हणल्यार तांकां व्हडाक आतां तुवें परिक्षा दिजे, हांव तशें म्हूण हांव सोदिना. पूण त्या विशयात तांकां जाणवाय मेळूंक जाय. तांची कितलींशीं सवालां आसतात, ती सवालां तूं आयकून घे, तांकां जापो दी आनी मागीर तांकां आनी शिकोवन दी. आनी तांकां सांग, हाचेर तुमी चिंतून येया, नियाळून येया. येवच्या आयतारांनी आयल्या वेळार परत्यान तुमची सवालां आसा जाल्यार घेवन येयात. अशें आमी भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी व्हडांक आसूंक जाय. आनी हातूंत सगळें ट्रेनींग आसूंक जाय. सकट गजाली विगारान करूंक जायना. व्हडांक आसा पळया ते विगारान सांबाळूंक जाय. कित्याक तांची सवालां ते लेवल वेगवेगळे आसतात. तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक शिकोवंक लायक ट्रेन करा. ट्रेन करूंक जाय आमी. हांव इतलेंच म्हणटा, हें जर आमच्या प्रोटेस्टांत भावांक आनी भयणींक जाता, तांचे गरजांनी जाता, तर आमकां कित्याक जायना? आमकां 1000 मीस जाता मिटिंगां जमाती, तांचें मिटींग आसा, आमचें मिटींग आसा. ताचेर आमचें म्हत्व परत्यान धार्मीक शिकवणेचेर आनी बायबलाचेर आमची लक्षच नदरच ना. हांव म्हणटा नदरच ना, फकत मिसाचेर आनी मीस जाता मिटींग हाचेर. आनी लोकांक जाला आतां मीस जालें म्हाका धांवूंक जाय घरा. तो देवाक भेटल्लो एक दीस, इतलो वेळ हांव इगर्जे वाठारांत रावतां आनी आत्मीक सकत हांव जोडून घेतां. आतां पळया, आमी वापरता हे मोबायल वापरता हे वस्तू, ताका चार्जींग करूंक आसता न्ही. वैभव करंटाचेर म्हणा, सोलाराचेर म्हणा, कितें चार्जींग जावंक जाय, नाजाल्यार ती बॅटरी देंवता. तशीच ही आमची आत्मीक बॅटरी देंवता, ती चार्ज करूंक जाय. हप्त्याके फावटी तरी थोडी चार्ज करूंक जाय. आतां तो फायदो कसो आहा पळय, लोकांक कितें जाता आनी कोण तांकां शिकयता पळय तांकांय आसा. जर हांव तुमकां शिकयतां तर हांवेंय तयार करून येवंक जाय न्ही, हांवेंय शिकूंक जाय कितलेशें. कित्याक हांव जाणा सवालां येतलीं,
हर एका सवालाक म्हजे कडेन आज जाप ना तर आमी ते सांगचें पडलें हे ते सवालाक आतां म्हजे कडेन जाप ना हांव आतां इल्लेशें अभ्यास हाल करता स्टडी करून मागीर तुका सांगता हांव मागीर म्हाकाय शिकूंक मेळ्ळें वय मू हातूंत दोगांकी फायदो आसा हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणी करतात आमी ना आमकां हें नाकाच ना फकत पडटन तोच म्हजो आदलो विशय विधी रिच्युअलिजम मिटिंगां केली तें मिटींग केलें हें मिटींग केलें हें मिटींग वय मिटिंगाचो जाय हांव ना म्हणना ताका आनी दुसरे दीस दवरा न्ही तुमी आनी खंयचें दवरा आयतारा लोक एक इगर्जेक येता परत्यान लोकांक सगळ्या लोकांक इगर्जेक आपोवंक जायना आयल्या वेळार तांकां ह्या आमी गजाली दिवंक जाय न्ही आमी दिना ना वय आयतारा नाका मू तुमकां हांव इतलो लोक आसा एका फाटल्यान मिसांग म्हणटात न्ही आनी खंयचो दवरा न्ही दीस दवरा ह्या हप्त्यांत आमी पवित्र पुस्तकाचेर शिकवण आसा आमची आमी शिकता येवं सवालां कितें आसात घेवन येयात सकट तशें आमी करूंक जाता न्ही बायबल क्लासीस खंडी जाता करियंत कित्याक करूंक जायना आतां पळया मुसलमान घेयात तुमी तांचे मद्रासा म्हण आसा त्या मद्रासांत तांचे कुराना विशीं बायबला तांच्या कुराना विशीं आनी तांच्या धर्मा संबंदाल्या विशीं तांकां शिकवण मेळटा ते वेतात आनी ते मद्रासांत रावन शिकतात भुरगीं वय सकाळी धाकटुल्या भुरग्यांक सयत व्हरून तें जर ताणें शिकप दितात ताच्या वडिलां शिकतात न्ही तशें आमकां कित्याक जायना ही एक आमची संस्कृतीच ना म्हणटा हांव आमचे कडेन धार्मीक संस्कृती ना आमचे कडेन हेर संस्कृती आसात सामाजीक संस्कृती आमचे कडेन आसा आनी त्यो आमी पाळटा करता पूण धार्मीक संस्कृती आमचे कडेन येवंकच ना धार्मीक संस्कृती आमकां जाल्यार फकत मीस तितलें तें जालें आनी कितले वेगळी जाता तितले आमी कुशाल हांगा आमी चुकता फादर आतां मुंदरून वेचें जाल्यार आमच्या घरांत आनी आमच्या कुटुंबांत बायबलाचें स्थान चडावत जावन आल्तरेच्या मुळांत आल्तरेच्या मुखार आल्तरेच्या कुशीन एक बायबल उक्तो जाल्लो आसता आनी तो प्लास्टिकान दांपल्लो आसता ताचेर धूळ पडनातल्या बरी ते एक ओके त्या विशयांत हांव कांय उलोवंक वचना पूण बायबल वापरच्या विशयांत हांवें सांगचें चडावत जावन आमच्या जिवितांत आमी आमच्या घरा कुटुंबांनी बायबल कशें वापरूंक फावो वैयक्तीक रितीर हर एकल्याक एक बायबल आसा जें म्हण सांगलें एक म्हजें एक धोरण आमच्या घरा आसा पूण आज आमी आमच्या सुतुरांत आनी आमच्या समाजींत आनी हेरांनी सकड कडेन पळोवचें जाल्यार बायबलाच्या वरणी चड तुमी सांगले प्रकार मोबायलाक चड स्थान दिल्लो आसा एकल्या लागीं तांचो वैयक्तीक मोबायल मात्र न्ही दोन मोबायल आसचे साध्य ते आसा पूण बायबल आमकां हर एकल्याक एक काण घेवच्या विशयांत म्हजोच व्हडलो एक बायबल आसच्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात फादर आसूंकच जाय कित्याक म्हणल्यार हांव म्हजो बायबल हांव घेता तो फकत वाचूंक मात न्ही हांव लोकांक सांगता तुवें तो वाचलें मू आतां तांतलें खंयचें एक वाक्य वा एक उतर तुका लागलें ताका एक रंग लाय म्हळ्यार हें वाक्य तुका आतां बरें लागलें जालें फाल्यां तुवें बायबल वाचतना आनीक कितें तरी वाक्य तुका बरें ताका एक जावं वा 2-3 वाक्यां कितें ताका रंग लाय म्हळ्यार ते तुजे फेवरेट पॅसेजीस तुजेर प्रभाव घाल्ले उतारे म्हणटा हांव ताका उतारो म्हणजे पॅसेज जातात एक दीस असो येता तुका मागणें करूंकूच मन ना जिवाकी बरें दिसना तूं पवित्र पुस्तक उगडताय तुका तो रंग दिसता रंग लायल्लो कोणें तुवेंच पण तूं म्हणटाय हांवें रंग लायल्लो पळय कितें बरें ना तूं परत्यान ताचेर तें वाचताय नियळटाय त्या वेळार जरी तुका तितलो प्रभाव पडना पूण तूं उगडास येता हो रंग हांवेंच लायिल्लो म्हजे प्रभाव पडलो देखून हांव तें वाचतां तें
घरांत 4-5 जाणां खातीर एक बायबल आसल्यार अशें करूंक जायना. कित्याक खंयचो उतारो टॅक्स्ट आसा पळय तो म्हाका लागलो तो तुमकां लागूंक जाय अशें कांय ना. तुमकां आनीक उतारो काळजाक लागता आसत. देखून खासगी बायबल आसा पळय आसूंकूच जाय आमच्या कडेन. आनी हाची सुरवात आमी करूंक जाय भुरगेपणांतल्यान. ल्हान भुरग्यांक पळया आमी आख्खो बायबल दिवंक जायना. कित्याक तांकां पूण 9 अक्षरार दिवंक जाताली. 9 अक्षरार आमी दिवंक जाता आनी दिवंक जाय. तांकां एक भेट वस्त म्हणून आमी दिवंक जाय. पयल्या कुंभाराक एक भेट 9 अक्षरार दिवं येता. म्हणजे हांव म्हणना भुरग्या कडेन 3-4 कॉपे एक तरी आसूंकच जाय. मागीर भुरगीं ती वाचतात आनी भुरग्यांक आमी सांगलें आनी तुका खंयचें बरें लागता ताका तूं वो रंग लाय. ताका ते रंगाचे पेन्सिली मेळटात मार्कर ते दिले. ती भुरग्याक आमी ल्हानपणा पासून बायबल वाचची संवय करूंक जाय. ती मागीर तरणाटपणांत वाडटा आनी प्रायजार वाडटा तशें आमकां मागीर पर्नो करार आसा तोय आमी वाचूंक आसा तोय आमी शिकूंक आसा हें जाता. पूण सुरवात भुरगेपणांतल्यान ती जावंक जाय आनी ती आमची जायना. आमी भुरग्याक फकत चालती मागणी तोंडपाशी मागणी शिकयली सोडलें. हें कशें जावचें? हें पावना. हांव म्हणटा आतां पयले क्लासीच्या भुरग्याक तुवें 9 अक्षरार दिला ना ताका कितें दिवंक जाय जाणा तुवें तुमी? ताच्या लेवलाचेर दिवचें. म्हळ्यार बायबलांतल्यो काणयो पुस्तकाच्या रुपार आसात. एकच पुस्तकान आसूंक जाय म्हणना कितलींशीं पुस्तकां आसात ती तातूंत आसात. तेन्ना आमी तांकां दिलें जाल्यार तांकां बायबल वाचच्या आदींच बायबलांतल्यो काणयो कळीत आसात. मागीर हांव म्हणटा सुमार एक 7वे क्लासीक येतच भुरगीं 9 अक्षरार आमी दिवं येता. कित्याक तांकां त्या वेळार वाचूंक येता आनी इल्ली जाणवाय आसा. त्या वेळार तांकां तें चड समजता. हातूं आमी हें करता वय भोव उणें. आदीं आमकां जेजूराय म्हणून एक आसलो. आतां जेजूराय ना. कर्नाटका प्रांताचे जेजवीत चलयताले. तो हांगा थावन येतालो मदुरै थावन फादर वेनीश ताजें सपन तें कितल्याश्या भासांनी तो तें करतालो आनी धाडून दितालो. मागीर तें ताणें गण दिवचें आसलें इंग्लिशींत. मागीर ते त्या वाठारांत त्या भाशेन ते जाताले. आमकां ते कन्नड लिपीन येताले. तातूंत पळया म्हज्या भुरगेपणार म्हाका बायबलाची वळख जाल्ली त्या जेजूरायांतल्यान. तातूंत ते रंगाचें एक रंगाचें तें चित्र सकयल ताचें इल्लेशें विवरण आसतलें. तातूंतल्यान आमकां बायबलाच्यो कितल्यो आनीक आसले आमकां मोन्सिंजर सिल्वेस्टर मिनेस्ताचें पर्नो करार आनी 9 करार तशीं 2 पुस्तकां आसलीं. तातूंतल्यान तांची चित्रां हांव कांय व्हडलीं नासलीं आसल्यार तें एकच काळ्या रंगाचें एक चित्र. तातूंतल्यान आमकां कितल्योश्यो बायबलाच्यो गजाली कळ्ळ्यो. आतां टॅक्नॉलॉजी कितले मुखार गेला. आतां आमी कितल्यो गजाली भुरग्यांक दिवेत. भुरग्यांक पळया दोतोरची शिकयतना तुवें LCD प्रोजेक्टा तर्फेन थंय स्क्रिनाचेर घाल. भुरग्यांक शिकय कितले आकर्शक तरान आतां आमी करूंक जाता ह्यो सगळ्यो गजाली. ह्यो आमी करता वय भुरग्याक दोतोरनिके मागीर भुरग्यांक उपघट येता. आकर्शक रितीन केल्यार न्ही हांव तुमकां सांगता भुरग्यांक सोडा व्हडांकी आमी आनी लोड रावूंक जाय आसल्यार. वैफल आतां ह्याच विशयाचेर म्हजें मुखलें सवाल. भुरग्यांक आमी बायबलाची वळख खंयच्या प्रकाराचेर दिवंक जाता. पूण त्या सवालाक वेच्या पयलें एक धाकटें म्हजें एक विवरण तुमकां दिवंक म्हाका दिजें म्हूण म्हाका बगता. पळय वो एक धाकटुलो एक बूक हातूंत वो कन्नडान बरयला जनप्रिय सचित्र बायबल. आनी ह्या बायबलाची विशेशता कितें बरयलेलो पाद्र्याब जावन आसा मानादीक दोतोर दयानंद प्रभू. प्रस्तुत विराजपेटे फिरगजेंत तो थंयसर विगार जावन आसा. मैसूर देसिजेन तो विगार जावन आसा आनी ताणें 20 वरनी चड मोर दॅन 20 ताणें असले आत्मीक बूक बरयल्यात धार्मीक बूक बरयल्यात.
आनी ताणें ताचें एक व्हडलें एक सपाट जावन आसलें भुरग्यांक बायबलांत कशें इंट्रस्ट दिवचें म्हण. आनी भोव सोंप्या रितीर ताणें बायबलाची वळख अशें दिल्या. हातूंत फॉन्ट्स अक्षरां व्हडले सायजाची केल्यात आनी तशेंच बायबलाच्या हर एका संगतीचेर आकर्शीक रंगाळ पिंतुरां ताणें आसात. ताणें थंयसर केल्ले ते प्रयत्न सबारांनी ताका सर बरें मागला आनी ताचे ह्या एका प्रयत्नाक सर बरें केलां. हें एक धाकटुलें प्रयत्न ताणें केल्लें. हांवें सांगचें असल्या खंयच्या खंयच्या रितीच्या प्रयत्नाद्वारे आमच्या भुरग्यांक बायबलाचेर इंट्रस्ट हाडूंक या आसक्त हाडूंक साध्य जाता फादर. आसा भोव बरी गजाल. अशें आमी कोंकणीन करूंक जाय. कोंकणीन अशें ना. ते एकाच पुस्तकांत येवंक जाय अशें हांव सांगूंक सोदिना. ते दुसऱ्या दुसऱ्या पुस्तकांनी सांकळ म्हणटा आमी. ओके. तशेंय करूं येता वा एकाच पुस्तकांत अशेंय करूं येता. तें जावंकूच जाय. एक म्हळ्यार असल्या पुस्तकांक लागून भुरग्यांक पवित्र पुस्तकां थंय आकर्शण येता, ओडणी येता. हें बायबल ट्रान्सलेशन न्हय, हें बायबलांतले विशय भुरग्यांक समजता तशें ते मांडलात. तें जालें एक. आनी एक आसा पळया, आमी हावजी खेळ तुमी जाणात वय वय हावजी. आमचे ट्रेडिशनल हावजी कशें आसा, थंय 1 ते 90 आनी 9 आंकडे आसात. ते तुमकां चिटी दितात. हांगा एकलो म्हणटा 1 and 1 11, 1 आनी 1 11. मागीर तुका 11 मेळ्ळ्यार तुवें थंय बुरा काडीचे नाजाल्यार पेनान टीक करचें कितें हावजी आसा मू. आनी मागीर ताका प्रायज आसात. हावजी खेळ हांगासर कितें आसा, तुवें काय चिंतचें कांयच ना. तें तुजें नशीब म्हणा. तुका तो आंकडो आयला, तुका प्रायज म्हण. पूण हावजी खेळांत आमी भाग घेता. वय 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 बरें. आनी आतां व्हडांनी भाग घेवंक जाता, ल्हानांनी भाग घेवंक जाता, कोणेंय घेवंक जाता. आतां बायबल हावजी करूं येता. ती कशी ती तुमकां सांगता. आनी आतां ती आसा थंय आंकडे नात. बायबलांत नांवां आसात, कितलींशीं नांवां आसात. तांतलीं 90 आनी 9 नांवां तूं विंचून काडची. ते हें आसा पळय चिटी, थंय आंकडे नात. थंय बायबलांतलें आतां आदांव नांव घालें, आनीक घालें जुजे, आनीक हांगा घालें निकोदेम, हांगा घालें पाऊल, हांगा पेद्रू जो अशें. दुसरे दुसरे चिटीर दुसरी नांवां आसात थोडीं. मागीर तो हावजी खेळ करतलो आसा पळय, ताजे कडेन ते चार्ट आसा. आनी तो हांगा एक काडटा. ताका कितें मेळटा, पेद्रू. कोणा कडेन पेद्रू म्हूण आयला तांणी तें टीक करूंक जाय. ओके. ही बायबल हावजी. मागीर तूं म्हण सांग कितें पयल्यांतले पयलीं 5 कोणाक मेळटा ताका एक नांव जल्दी 5. मागीर पयली वळ, दुसरी वळ वा खंयची एक वळ जावंक जाय पुर्ती अशी जावंक जाय. मागीर सगळें घर फूल हावज. हावजीचीच पद्दत. पूण आंकडे नात, नांवां. आतां तुमी म्हणशे आतां हातूंत कितें फायदो. अरे बायबलांत इतलीं नांवां आसात तरी तुमकां कळ्ळें मू. आतां बायबलांत आहाज म्हणल्यार राजाचें नांव आसा. ताका आमच्या लोकांक कळीतच ना. आतां म्हणल्यार आहाज. अरे आहाज म्हण नांव आसा बायबलांत आसा गे. खंय आसा पळयात. ताचे कडेन क्युरियोसिटी. हय उत्सुकता म्हणटा आमी ताका. समजून घेवची एक आशा येता. अशें आसा गे, खंय आसा आसल्यार. नोये आसा गे. ताच्या पुताचें नांव शेत. कोण म्हळ्यार बायबल शिकोवंक ही नांवां उपकारतात. हावजी करूंक जाता. आतां बायबल क्विज म्हणून आतां एक सुरवात जाला आनी ती बरी गजाल हांव म्हणटा. बायबल क्विज. तांतल्यान तुका बायबल शिकचो पडटा आनी तांतल्यान तुका तितली बायबलाची जाणवाय येता. बायबल क्विज करून आमी हें आकर्शण हाडूं येता भुरग्यांक, तरणाट्यांक. ही सुरवात म्हणटा. सुरवातेचे पावंडे हे अशें जायचे. पूण तितल्यारच आमी रावंक जायना. आमी आनी
आतां चिंतुया आमी आनीक कितें करूं येता. व्हडांक एक टॅक्स्ट काडून दिलो, एक वाक्य. हें वाक्य बायबलांत खंय आसा तें ताणें सोदून काडूंक जाय. हें सांगा, हें नव्या करारांत आसा, हें पोरण्या करारांत आसा. खंय आसा म्हूण सांगूंक ना. पण नव्या करारांत आसा नाल्यार इतलेंय सांगा, हें वाक्य मातेवाच्या वांजेलांत आसा. सांगा. मागीर तांणी सोदून काडूंक जाय. हें वाक्य तुमकां किर्तनाच्या पुस्तकांत मेळटा. ओके. मागीर तुवें सगळो पोरणो करार पळोवच्यो, किर्तनांच पळय, पण तितलें वाचतात न्हू, तितली तुका वळख जाली. वैभव. हां, असल्यो गजाली आमी करूंक जाय. हे भुरग्यांक जायना, ल्हान भुरग्यांक जायना, तरणाट्यांक आनी व्हडांक हें करूं येता. कॉलेजीचे भुरगे आसात, पूण सुरवात पळय ल्हानपणांत क्विजांत आयले असले बायबल पुस्तकांत सुरवात जाली आनी मागीर ती खोलायक म्हळ्यार गुंडायक देंवता. म्हळ्यार बायबल वाचची संवय जाता. ताचे उपरांत तांकां ताचे विशीं चडीत शिकप गरजेचें आसता. तुमकां हांवें हाची हें सांगलें आसा. हाच्या आदी आनी एका भागांत हांवें सांगलां ते जेजू सांडलेल्या नाण्याची खबर सांगता. ते स्त्रिये कडेन 10 नाणीं आसलीं, तांतलें एक नाणें सांडलें तेन्ना ती खंतीन भरून घरांत दिवो पेटोवन सारन वापरून झाडून सोदता आनी तें नाणें मेळटच शेजाऱ्या कडेन वचून सांगता, म्हजे सांगता संतोश पावात, म्हजें सांडलें नाणें म्हाका मेळ्ळें म्हूण तितलें संतोश पावता. आनी हांवें तुमकां सवाल विचारलें, 10 नाण्यांतलें एक नाणें गेल्यार कित्याक तूं इतली तकली धाडयताय? आसात न्ही तुज्या कडेन 9 नाणीं, काय एका नाण्या खातीर तुका तितलें कितें आखांत आयल्या बरी जालो आनी तें मेळटच शेजाऱ्याक वचून तूं सांगताय गे, कोण तुका पिशी म्हणची नात गे. तशी तुमी ओपार सांगली देवाच्या मोगा विशीं, पण कित्याक 10 नाण्याचें म्हत्व कितें? ते 100 तुजे कडेन मेंढरां आसलीं, तांतलें एक सांडलें आनी तो 99 सांडून त्या एक सांडून गेल्ल्या मेंढरा फाटल्यान वेतान ताका हाडटा आनी म्हणटा ती एक मन जात तुजी. तें समजता. पूण एक नाणें सांडल्या कितलें? ती ओपार समजूत जाल्यार मागीर हांवें तुमकां सांगलें जुदेव लोकांची परंपरा कितें. जेन्ना एका चलयेचें काजार जाता, बापूय तिका 10 रुपयाची नाणीं दिता. ती सादी नाणीं न्हय, ते काजाराक दिल्ले तुका, ती गुंतात त्या वेळार जेजूच्या काळार, आनी तिणें तांकां कपालाक बांदूंक आसा. ते पळयलें म्हणटच लोकांक कळटा ही काजारी स्त्री. तशें आमी आतां काजाराची मुदी घालिना हय. वय. ते मुदी बोटाक पळयतच, आतां तुमच्या हातांत बोटाक मुदी आसा, पळयलें म्हणटच म्हाका कळ. आनी ती एक विशिश्ट ताका डेकोरेशन आनी तशें कांय ना, सादी. हो काजारी मनीस, ही काजारी स्त्री म्हूण कळटा वय मू. वय. हां, तशें त्या 10 नाणीं सांडले पळय, तांतलें एक नाणें सांडलें म्हणल्यार तिचो अस्तित्वाचें सवाल तें. अरे सकळ विचारता तांतलें एक नाणें खंय गेलें तुजें, खंय पडलें, कितें जालें? देखून ती तिच्या राखांत आयिल्लो तो. हें कशें कळटा? बायबलां सांगलां हें सकट? कांय सांगूंक ना. त्या बायबलाच्या बॅकग्रावंडा विशीं स्टडी करूंक आसा. हें कोणाक लागता? ह्या व्हडांक शिकयतना पळय असल्यो गजाली आमी शिकोवच्यो पडटात. आनी एक देख दिल्ली तुमकां उडास आसत. जेजूक फोंडांत न्ही केपिलो खंय, ते आयतारा सकाळीं फांत्या परार मरिया मागदलेन आनी थोड्यो स्त्रियो फोंडा कडेन गेल्यो खंय, आनी ताका खंय फोंड रितो दिसलो. जेजूची कूड थंय नासली. अरे आतां जाका पळय बायबलाचें बॅकग्रावंड खबर ना ताका दिसत हें कितें फोंड. पूण आमचे निकेपणची रीत कितें? दर्रीन तसो फोंड काडलो, थंय दवरली मरणाची पॅट वा कूड दवरली, ताचेर माती घाली. तुदैवाची रीत तशी न्हय. जेजूच्या काळार ते दोंगरांत एक
एक पोकरली सुवात आसता थंय दवरची आनी ती दापोवंक एक गोल आकाराचो फातर कित्याक तो गुंडाक बरो पडटा तो त्या तोंडाक दामचो ताणी थंय माती आनी घालूंक ना त्या वेळार देखून ती गेल्ल्या वेळार फातर कुशीन आसा आनी जेजूची कूड थंय ना आनी ती माकूंक गेली आमी एक पटी माती दिता आसता त्या कुडीक कितें करता वय कांय करिना तांची रिवाज कितें जुदेवांची मेल्ल्या कुडीक तुवें परमळीक तेलांनी माकूंक आसा तेल लावंक आसा मागीर ती बरी कूट लावंक आसा आनी मागीर ती भितर दवरची आनी बंद करची जेजूचे कुडीक तशें करूंक जावना कित्याक शुक्रारा सांजे ताजें हें जालां सरलां काळो जावच्या पयलीं कूड निखेपूंक जाय जुदेवाचे पद्दती प्रमाणे हें सगळें करूंक वेळ ना उठलान दवरली आनी तूं दुसरो दीस साबात कांय करूंक जायना म्हणून ती फांत्यार धांवल्यो त्यो सकाळीं तेल घेवन जेजूचे कुडीक लावंक आतां आमी ती करूंक जाय म्हणून पळय हें सगळें बॅकग्रावंड आसा पळया हें सगळें बायबलांत ना तुमकां वाचतना तें शिकचें पडटा आनी बायबलाची शिकवण म्हूण सांगल्यार फकत बायबल वाचल्यार पावना तो गरजेचोच नियाळ करूंक जाय गरजेचोच पूण बायबल खरायेन अभ्यास वडाक गरजेचो आसा सो अत्याधुनीक काळार खंयच्या रितीर आमी बायबलाच्या स्टडीज करच्या विशयान बायबलाची वळख धरच्या विशयांत भुरग्यां ते खंयची माध्यमां उपयोग करयंत खंयच्यो रिती उपयोग करयंत म्हूण तुमी सांगले भोव अपुर्बायेच्यो थोडे संगती तुमी उगडावप केल्यो तितले मात्र न्ही आमी चिंतचें जाल्यार आमच्या मालगड्यांच्या काळार तावन भोव अपुर्बायेन खंयची टॅक्नॉलॉजी नातिल्ल्या वेळार खंयची सुविधा नातिल्ल्या त्या वेळार आमच्या मालगड्यांचें एक कंथार आसतलें कितें तें सांग म्हाका एक तें 1 2 3 4 15 म्हणसर आसलें आनी हर एका आंकड्याक बायबल रिलेटेड तांणी तें कनेक्ट करून भुरग्यांक थंय एक बायबलाची जाणवाय कांय नातिल्ल्या त्या वेळार थंयसर दिवचे एक प्रयत्न केल्ले पूण ताचे उपरांत खंयच्याय रितीर तें बदलावण जाल्लें आमकां कळना पूण आज आमच्या ह्या कुटुंबांत ह्या बायबलाच्या विशयांत भुरग्यांक चडीत इंट्रस्ट येवचे परी आमच्या आवय बापायची जबाबदारी कशी आसा फादर खंयच्या रितीर आसूंक जाय तांकां जबाबदारी आसा पूण ती पाळिना ही गजाल खरीच खंतीची हांव म्हणटा जबाबदारी आसा पूण ती पाळिना ती तांणी पाळूंक जाय ते तांणी ठरोवंक जाय आमी भुरग्यांक धार्मीक शिकवण दिवंक कितलो वेळ दिवंक जाय आमच्या घरांनी बसून आमी पळय कितल्योश्यो गजाली हेर उलयना वय कितलेश्या गजालींक आमी वेळ दिता पूण हाचे खातीर आमी कित्याक वेळ दिना कित्याक म्हणल्यार तांकांच ती शिकोवंक नात हें खंय येता जाणात वय ल्हानपणांतन ज्या भुरग्यांक आमी शिकयलें न्हू ती मागीर तरणाटपणाचेर आयली थंय तांकां धार्मीक शिकवण आनी बायबलाची शिकवण मेळ्ळी ती आवपाय जाली त्या वेळार ती तांच्या भुरग्यांक दिवंक शकतात आतां कितें जालां आवपायक ना कांयच शिकप आनी तूं धार्मीक शिकवणूच ताका व्हडली मेळूंक ना तांणी भुरग्यांक कितें दिवचें आसा पूण खंय तरी माजरां घाट बांदची कोणें म्हणल्यार पळय हें सवाल जावन पडला हांव म्हणटा माजरां घाट बांदची कोणें पयलें भुरग्यां सुरवात करुया आमी आदी कितें जालें तें कांयच करूंक जाय थंय तांत आमी बांदून हाडया आतां भुरग्यांक तरणाटपणां बांदून बांदलें ती आवपाय जाली ती मागीर आपल्या भुरग्यांक त्यो गजाली दितली आनी मागीर ते फुडें वता अशें तें प्रोटेस्टंटांत चलता न्ही तांचें कितें एका दिसान सुरवात जाली वय तांकांय बायबल नासलो बायबल ट्रान्सलेशन करूंक फुडाकार पयलो घेतलो कोणें मार्टीन लुथरान जर्मन भाशेंत वय मागीर तांची ती परंपरा जाली बायबल वाचची परंपरा जाली बायबल प्रसार करची परंपरा जाली बायबल शिकची परंपरा जाली खंय तरी परंपरा म्हणटा पळय ताची एक सुरवात जावंक आसा ल्हान पावंड्यार जायत पूण ती सुरवात जावंक जाय म्हणून हांव म्हणटा आमी भुरग्यांतान सुरवात करुया
एकदम पयले व्हडांतल्यान सुरवात करूंक जायना, कित्याक तांकां ताची गरजे दिसची ना. आतां आमी भुरग्यांतान सुरवात केल्यार आनी एक हांव म्हणटा आनी 30 वर्सां उपरांत आमची परिस्थिती पळोवया, ती बदलता. पण आमची एक विशाल आनी पयसुली नदर आसूंक जाय. आमकां थंय पावूंक जाय. थंय पावूंक जाय जाल्यार ताची सुरवात हांगा जावंक जाय. म्हाका ऑलिंपिक्सांत भाग घेवंक मन आसा जाल्यार म्हजी सुरवात कितें पयलीं ऑलिंपिक्सांत सुरवात जाताय. ना. म्हजी पयल्या म्हज्या गांवांतच म्हज्या इस्कॉलांत हांव थंय भाग घेतां. थंय तान मागीर ताचे उपरांत अंतर इस्कॉलांत इंटर स्कुल्स तातूंत भाग घेतां. मागीर हांव तालुका लेवल तावन डिस्ट्रिक्ट लेवलाक वता. डिस्ट्रिक्ट तावन हांव स्टेट लेवलाक वता, राज्याच्या लेवल, मागीर देशाच्या लेवल, नॅशनल लेवल, मागीर इंटरनॅशनल लेवलांत हांव भाग घेतां. वय मू आनी लास्ट म्हाका एक सिलेक्शन जाता तें ऑलिंपिक्साक वो वर्ल्ड कपाक वचून वय मू. वय फादर. तशेंच आमचे कडेन एक नदर आसूंक जाय. आमच्या समाजाक खंय आमी पावोंक जाय आमचो समाज, तर ती बुन्याद हांगा भुरग्यांक. देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेन प्रत्येक जावन आमचो बायबल, आमची भुरगीं, आमच्या भुरग्यांक आत्मीक शिकप आनी हाची परिगत आमच्या भुरग्यांचेर खंयच्या रितीर परिणाम घालता आनी तशेंच आमच्या कुटुंबा जिविताचेर कशे परिणाम घालता, भोव परिणामकारी रितीर विविध कोनशांतावन तुमी तुमची माहेत ह्या विशयाचेर तुमी भासाभास करतना तुमी दिली. ह्या देखून सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवे आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हो संदेश हर एक घरांनी पावोवन दी. आमच्या भुरग्याच्या आध्यात्मीक जिविताचेर, धार्मीक नदरेचेर आनी तशेंच बायबलाच्या महत्वाचेर आमच्या वडिलांक आनी कुटुंबदारांक एक वर्तो महत्वान एक निर्णय काण घेवंक हो एक अंको विशेष म्हूण आमी सांगता. हे एक कार्यक्रम आदार जावं दी म्हणल्या आशयाकाल येदोळ पर्यंत तुमचो मोलादीक वेळ आमचे संगी खर्चिल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां म्हणटाना पवित्र पुस्तक लोकां वरेक पावोवंक आनीक माध्यम म्हणजे कितें जाणात, आमच्या इगर्जांनी आज कितें आसा, इमाजी. त्या इमाजीच्या जाग्यार हांव म्हणटा तुमी एका प्रोटेस्टंट हॉस्पिटलांत वचा, तांचे इगर्जांत वचा, तांचे पळयात थंय कितले बायबलांतले कोटेशन्स उतारे आसात. आमच्या इगर्जांनी खंय आसात? आमच्या इगर्जे कंपाउंडांत कितल्या कडेन पळोवंक मेळटात. भारी उणेंत अप्रूव. हांव म्हणटा ते आसूं दीत. आमच्या इगर्जांनी थंय येतच थंय आसा वणटींचेर हे आनी खंयच्यान काडले ते घाल. तितले तरी लोकांक पळोवंक मेळटा मू, तितले तरी आमचें पळोवंक मेळटा आसलें आमच्या लोकांक. कित्याक दिना आमी? कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर आमकां म्हत्वाचें न्हय जालां. आमकां सांतिण्यो आनी इमाजी आनी मागीर म्हणचे आमी मुर्ती पुजा करिना. पण आमी कितलेय ना म्हणल्यार शेवटी पळयताच्या नदरेन आमी मुर्ती पुजेत बोडल्या. देव बरें करूं. भोव वर्तो अमोलीक संदेश आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे सर्व आमच्या पळोवप्यांक तुमी दिलो. परत एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या बेसाचेर देवाची बेसांव मागता. बरी भलायकी लांब देव तुमकां फावो करून दी. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकात भोव अपुर्बायेन एका वर्त्या विशयाचेर सुदीर्घ काळ म्हणले बरी हांगासर एक भासाभास कार्यक्रम चल्ले आनी ह्या कार्यक्रमाक तुमी सर्व साक्षी जाल्यात. ह्या कार्यक्रमांत तुमी सहभागी जाल्यात. तुमकां देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेचे हे कार्यक्रम हेरां संगी तुमी वांटून घेया. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमा विशीं तुमची अभिप्राय कमेंट बॉक्सांत बरया. हेरां संगी हे कार्यक्रम शेअर करा आनी मुखल्या कार्यक्रमा पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. हांव विनोद गंगवळी बरयल्ल्या धाड्याक तुमकां सांगता. देव बरें करूं.